दिवचल महालांतल्या नार्वे वाठारांत कोनाटी वाडा वयल्या कांय घरांच्या वणटींक क्रॅक पडल्या। लागींच देवगाळी वाठारांत स्फोटकांचो वापर करून बेकायदेशीरपणान दोंगर फोडपाचें काम चालू आसा। ह्या स्फोटकांक लागून आवाजान घरांच्या वणटींक क्रॅक पडल्यात अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या। ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। रात दीस जावपी स्फोटकांच्या व्हडल्या आवाजाच्या धपक्याक बराबर कोनाटी वाड्या वयल्या घरांच्यो वणटी हालतात अशेंच थळाव्यांनी सांगलें। हे अशेंच चालू उरलें जाल्यार गांवांतलीं घरां कोसळटलीं अशी भिरांत उदय पाडोलकारान उक्तायल्या। आमच्या गांवांत अशें क्रॅक केले म्हणल्यार आमच्या गांवांत एक देवगाळी म्हणून आसा दोंगर, त्या दोंगराचेर प्लास्टरींग करप चालू आहा। जिलेटीन येते माती वगैरे खाली चालूच आहा तेंचे। तेका लागून म्हाज्या घराक क्रॅक गेल्या, बरें व्हडल्या पैकी क्रॅक गेल्या। तशेंच सायडीच्या घरांनी लोकांच्या म्हणजे आमच्या घरच्या भितून तेंकां बी क्रॅक गेल्ल्या। तेका लागून हांव गव्हर्मेंटाक सांगता की गव्हर्मेंटान तेंचेर एक्शन घेवची। हांव जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगलें दोगांची नांवां दिलीं, एक गुरुदास सेटगांवकर आनी एक प्रशांत सेटगांवकर। ज्या मनशाक एका मनशाक हांव मेळोवपाक गेलो तेन्ना तेणी कितें सांगलें, आपली तूं कंप्लेंट कर आनी ते जे कोण काडटा पळय लोबार तेंची बी कंप्लेंट कर। डायरेक्ट सांगलें ऑन द स्पॉट। जर सरकारान आमकां जर तेणे सपोर्ट दिलो ना जाल्यार आमची घरां कोसळून आमी केन्ना ना केन्ना तरी मरतले, हें शुवर 100%। व्हडलो आवाज येता आनी आमच्या घराक क्रॅक पडल्या, कंप्लीट येवन नाल पोवचे हांव क्रॅक तुमी तरी नावे येवन व्हिडिओ घेवन गेल्ले आहा। तेन्ना सरकारा कडेन मागता हांव इतलेंच की सरकारान हेंचे कडेन मात तरी कितें तरी काळजी घेवची।